नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. लोकसभा वेंचणुकेंतल्यान मगो फाटी म्हापशा बाळू थारायता ताका तेको मांद्र्यात हारना. मगोच्या तेक्यार विनय राज्यसभेर. मगोचे बीजेपीन विलिनीकरण आपले दोळे उगडे आसमेरेन अशक्य, सुदिनाची जाप. मांद्र्या काँग्रेस उमेदवारीची माळ निमाणे बाबी बाक्कराच्या गळ्यान घालप परब कडेक. उमेदवारी भरूंक फक्त 2 दीस प्राज असताना मांद्र्या उमेदवार जाहीर. काँग्रेसीचो जन आवाज गरिबांच्या खात्यान 72,022 लाख वेकन्सी भरतले. पंचायतींनी 10 लाख रोजगार, मनरेगान 150 दीस रोजगार. जाहीरनाम्यान घोषणा. बीजेपी म्हणटा काँग्रेसीची धोरणां देशघातकी. पक्ष बदलत्यांक बुद्ध शिकयात. गोयच्या बीजेपीचो फायर फायटर. केंद्रीय मंत्री गडकरीचो महाराष्ट्रान उलो. काँग्रेस मगोवाल्यांतल्या हातान सोशल मिडियाचेर आयते कोलीत. लोकसभा विधानसभा पोटवेंचणुकेक उमेदवारी अर्जाक नेट. मांद्र्या सोपटे, म्हापशा जोशुआन भरली उमेदवारी. मात सोपटे बरोबर पार्सेकार ना. ब्रेस्तारा उमेदवारीक निमाणो दीस. वाळपय सोनाळ म्होवाच्या गुण्यार म्होवाच्या मुसांच्या हल्ल्यान एकल्याक मरण. जीव साल्वार करूंक न्हंयत देविल्लो एकलो गेलो. 2 जीएमसीन, एकलो वाळपय पीएचसीन. आनी चर्चिल ब्रदर्सान सुपर कपाचेर घालो बहिष्कार. जमशेदपुराक मेळ्ळो वॉकओव्हर. एफसी गोवा आड जमशेदपूर क्वॉर्टर फायनल शेनवारा. 15-20 दिसान लोकसभेक 20 मतदारसंघांनी प्रचार करप शक्य ना म्हूण मगोचे सुदीन आनी सावळ दोगूय लोकसभेंतल्यान फाटी सरल्यात. आतां वेंचणुकेन तेक्या शिवाय पक्ष थारायता तो निर्णय. मगोचे 2 आमदार बीजेपीन गेल्या उपरांत पयलेच खेप सुदीन पत्रकार परिशद घेवन मिडिया मुखार. आपले दोळे उगडे आसमेरेन मगोचे बीजेपीन विलिनीकरण शक्य ना. मगोचो तेको म्हूण विनय राज्यसभेन पावला. सुदिनाची विनयाक जाप. हो जो पक्ष स्थापन केलो तो भाऊसाहेब बांदोडकरान लोकांचे कल्याणाक. तो पक्ष खंयच्याय पक्षांत विलीन करपाक म्हाका ताकद ना. ती हे म्हाका दिवना. हे ताचे लक्ष येना. ताका खंयच्या स्वप्नांत आनी केन्ना ताका कोणी सांगलें हें ताजें ताका खबर. सुदीन ढवळीकर एक वेळ स्वर्गांत विलीन जातलो. मगो पक्ष विलीन करचो ना. येता त्या पोटवेंचणुकेक मगो शिरोड्यात जिखतलो म्हूण सुदिनाचो दावो. मांद्र्याचे पक्षान अजून थारायल्ले ना. म्हापशा बाळू सांगता ताका मगोचो तेको. आनी 20 दिसांत 40 मतदारसंघात म्हणजे ताजे 20 आनी म्हजे 20 नॉर्थ अँड सावथ आमी पावूंक शकना. तांचे पर्यंत आमी पावना जाल्यार ताका अर्थ नासता. आनी त्या खातीरूच एक डिसिजन एमजी पार्टीक आमी घेवपाक लायलें की अंदूची ही लोकसभा ह्या वर्साची जी आसा ती लोकसभा निवडणूक आमी लडोवची न्हय. विनय तेंडुलकर हांणी आपले मनांतले विचार मांडटा आसतना 2-3 गोश्टी नोंद केल्यो. विनय राज्यसभा खासदार जावंक पावलो मगोक लागून. की आमी एश्युरन्स दिलो. हांवें एश्युरन्स दिवं नाशिल्लें. हांवें तांकां सांगिल्लें 7 तारीख पर्यंत पळोवया. दीपक विड्रॉ जावना जाल्यार आय वील थिंक ओवर फॉर रिजायनींग. तुमकां जाय जाल्यार. कारण विनय तेंडुलकर हांवें निवडून दिलो. आनी विनय तेंडुलकर जावचो नाशिल्लो. श्रीनिवास धेप्याक हांवें सुतोवाच केलो. ताका आमी राज्यसभेंत धाडयो. इतले आसून काँग्रेस म्हाका सांगताली दीपका उबो कर ना म्हणून सांगलें. आनी आसतना विनय तेंडुलकर जर कितें उलयता जाल्यार ताका अर्थ ना. ताणें लक्षांत दवरपाक जाय की तो राज्यसभेचो मेंबर ओन्ली बिकॉज ऑफ एमजीपी जालो. 3 मतां त्या वेळार एमजीपीची मेळ्ळी म्हणून तो राज्यसभेचो मेंबर. मायनिंगाचेर खंय खासदार विनय आनी सावयकारान दिल्लीत तोंड उगडिल्लें ना. मायनिंग शिष्टमंडळा बरोबर गेल्ले कडेन उलयला तो फक्त निलेश काब्राल. पियुष गोयल जेन्ना पयलीं मायनिंग मिनिस्टर आशिल्लो तेन्नाच्यो ह्यो गजाली आनी तोमर त्याच दिसा जाला ज्या दिसा हो आमकां मेळ्ळा त्या दिसा अक्षरशः निलेश काब्रालाक ताणें सांगलें की तुका भितर उडयतलो. निलेश काब्रालान भितर उडोवपाक कितें केलां? त्या लोकांचो प्रश्न घेवन गेल्लो.
ते हांव फ्रेंड म्हणून ताणी म्हटलं मायनींग जे डिपेंडंट आसा ताणीच म्हटलें हांवें कितें म्हणलें. मगोचे खंय कितें ते 7 एप्रिल मेरेन थारतले. सध्या तरी मगोन सरकाराचो तेंको काडिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. उमेदवारी अर्ज भरपाक फक्त 2 दिसांचो प्राझ आसतना काँग्रेसीन मांद्रे पोटवेंचणुकेचो उमेदवार म्हूण बावी बाक्कराचें नांव निमाणें जाहीर केलें. रमाकांत खलप, सचिन परब आनी बावी बाक्कर रेसीन आशिल्ले. ह्या मांद्र्या सिटाक लागून काँग्रेसीन भितरले भितर जाणटे आड तरणाटे बरेच वाजिल्ले. निमाणें खलप आनी परब कडेक. म्हजें ग्राउंड वर्क तशें चालू आशिल्लें म्हणून कांय थोडोसो टायम तांत्रीक ते बिगड आसतात, कितें तरी अडचणी आसता न्हय, तेन्ना म्हाका आतां मातशें तितलें रात दीस काम करचें पडलें. काँग्रेसीन म्हाका खूब वर्सां जालीं, सगळीं पदां भोगलीं हांवें. सेक्रेटरी, यूथ वायस प्रेजिडेंट, PCC सेक्रेटरी, वायस प्रेजिडेंट, आतां वायस प्रेजिडेंट आसा. जवळ जवळ म्हाका 22 वर्सां जालीं ही पदां चालू आहा म्हजी. आनी आयज जें म्हाका पक्षान जें दिलां तें निश्ठावन जे कार्यकर्ते आसात तेंचें एक तेंकां तेंचो मान आसा जावन आसा. पक्षाक जर एक निश्ठा रावले जाल्यार केन्ना ना केन्ना पक्ष तेंच्या उगडास करता. मांद्रे मतदारसंघात जे वाद आसलो उमेदवारी वयल्यान हय 3 इच्छूक आसले एकमत जायनाशिल्लें, तर आतां सचिन परब तुमच्या वांगडा आसतले? नक्कीच, हय नक्की आसता. आता मांद्र्या काँग्रेसीचो बावी बाक्कर, बीजेपीचो दयानंद सोपटे, अपक्ष जीत आरोलकर आनी गोसुमोचो स्वरूप नायक. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी स्वप्नील तारी. काँग्रेसीचो लोकसभा वेंचणूक जाहीरनामो जाहीर. देशभरान सल्लामसलतीन केल्ल्या ह्या जाहीरनाम्यान गरिबाच्या खात्याक वर्साक 72,022 लाख सरकारी वेकन्सी, पंचायतींनी 10 लाख रोजगार, मनरेगा खाला 150 दीस रोजगार, नवो वेवसाय सुरू करूंक 3 वर्सां कसलीच अधिमान्यताय लागची ना, काश्मीराक सुरक्षा वेवस्था सदळ करप असली आश्वासनां राहुल गांधीच्या काँग्रेसीन दिल्यात. बीजेपी म्हणटात जाहीरनामो देशघातकी. आदलो केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरमाचे अध्यक्षतेखाला काँग्रेसीन नेमिल्ले जाहीरनामो समितीन देशभरात वेगवेगळ्या राज्यांनी वचून लोकांबरोबर 121 बसका घेतल्यो. जाल्यार तज्ञां बरोबर हे समितीच्यो 53 बसका जाल्ल्यो. गोंयांतूय जाल्ल्यो. कांय म्हयन्यांच्या व्यापा उपरांत हम निभाएंगे म्हूण उतर दिवन काँग्रेसीन जन आवाज हो जाहीरनामो मंगळारा दिल्ली सावन जाहीर केलो. विमोचन सुवाळ्याक UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी, आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग, आदलो अर्थमंत्री पी चिदंबरम आशिल्ले. The real issues are, number one is unemployment. The second issue is farmers' distress. The third is women are afraid of their security, of their children's security, of the security of their homes. Thread that binds all the sections of the manifesto is simply in 2 words: wealth and welfare. मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं. हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं. सबसे पहला थीम न्याय का थीम. सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं रोजगार और किसान. बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं. आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे. 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं. आतंकवाद के जो कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं. तो हम कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करेगी. हमारा नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी है, उस पे हमारा जबरदस्त फोकस होगा. बीजेपी म्हणटा काँग्रेसीचे बजेट जाहीरनाम्यांतल्यो घोशणा चालीक लागनात. हे तांच्या सरकारांचो इतिहासूच सांगता. मतांक लागून काँग्रेसीच्यो काश्मीर, माओवादी, ईशान्य भारत आनी अल्पसंख्यांकां खातीर देश फोडपी देशविघातक पॉलिसी. Some of the ideas are positively dangerous. They are an agenda for the balkanization of India. Even though there was a drafting committee, but it appears that some of the important points have been drafted by the Congress president's friends in the Tukde gang when it deals with Jammu and Kashmir and national security. काँग्रेसीन जाहीरनामो करतना देशभर लोक आनी तज्ञां कडेन खंय सल्लामसलत केल्ली. मात जाहीरनाम्यांत गोंयचो उल्लेख ना आनी इश्यूय ना.
गोयच्या मायनिंग आनी CRZचेर कितें तरी आसतलें म्हूण काँग्रेसीनूच हवा केल्ली. गोयचो मायनिंगाचो आनी CRZ इश्यू जो आसा तो आनी आमकां कंप्लिटली ऑथरायज केला की तो आमचो गोयचो राज्याचो इश्यू जाल्ल्या कारणान आमकां आमच्या राष्ट्रीय पक्षान कंप्लिटली ऑथरायज केला. तो दोनूय इश्यू काँग्रेस पक्षाचे मॅनिफेस्टोचे हायलायटींग इश्यूज आसतले. आमी हे दोनूय इश्यू जे आमचे गोयचो मॅनिफेस्टो येतलो तातूंत हे दोनूय इश्यूज वील बी अ हायलायटेड इश्यूज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पक्ष बदलत्यांक बुद्ध शिकयात. गोयच्या बीजेपीचो फायर फायटर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचो उलो. महाराष्ट्रातल्या चंद्रपुरान जाहीर सभेन गडकरीन हो जाहीर उलो मारला. गडकरीचो हो उलो सध्या गोयचे काँग्रेस मोगोवाले सोशल मिडियाचेर बरोच झरयतात. मांद्रे आनी शिरोड्या पक्ष बदलूंक लागून पोटवेंचणुकीची पाळी. सुदीन म्हणटा गडकरी उलयता ते सारके. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचारात महाराष्ट्रातल्या चंद्रपुरात बीजेपीची सभा जाली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन पक्ष बदलूंक सोलून काडले. पक्ष बदलप्यांक बुद्ध शिकयात म्हूण उलोय मारलो. थंय शिवसेनेचो बाळू धानोरकर तिकेट घेवन काँग्रेसीत गेला. जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग. कालपर्यंत जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी मागे पाहिलं काय म्हणते साहेब गायब झाले. ते तुम्ही नाही बाळासाहेब. दल बदल करणारा उमेदवाराला धडा शिकवा. सुदीन म्हणटा गडकरी उलयता ते सारके. महाराष्ट्रात एक आनी गोंयांत दुसरो कायदो जावंक शकना. जे भाषण जे ताणें केलां पळय आतां आमी कितें वायट केलां आनी हांगा हे कशें तर ताणें केलें. हांगा पक्ष बदलूं लागना. महाराष्ट्रांतूच लागता, बाकीच्या देशाच्या स्टेटूच लागता. काँग्रेसीचे आमदार सोपटे आनी शिरोडकारान बीजेपीत उडी मारिल्ल्यान मांद्र्या शिरोड्या विधानसभेची पोटवेंचणूक. बीजेपीचो सरकारांतलो घटक पक्ष मोगो पक्ष बदलूंक बुद्ध शिकोवंक शिरोड्या पोटवेंचणुकेंत देवला. पक्ष बदलप्यांक बुद्ध शिकयात म्हूण मोगोचो बीजेपीत आयिल्ल्या पक्ष बदलूं आड उलो. परिस्थिती तीच, उलोय तोच. गडकरीचो हो उलो सध्या गोंयचे काँग्रेस मोगोवाले सोशल मिडियाचेर बरोच झरयतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वाळपय सोनाळ म्होवाच्या गुण्यार म्होवाच्या मुसांच्या हल्ल्यान एकल्याक मरण. सोंपला तो 50 वर्साचो श्यामराव मोरे. मूस साळवले आनी तांणी हल्लो केलो. गांवचे लोक सांगता ते प्रमाण हो ग्रूप पिकनिकेक म्हूण म्होवाच्या गुण्यार न्हंय कडेन गेल्लो. तांणी खंय मुसांक चाळोवन घाले. मुसांनी आडेकडेचे लोकांचेर हल्लो केलो. श्यामराव मोरे तांचे तावडीन सापडलो. जीव साल्वार करूंक उदकान म्हूण देवलो थंय तो सोंपलो. दोगांक GMCन एकल्याक वाळपय PHCन घाला. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. लोकसभा विधानसभा पोटवेंचणुकेक उमेदवारी अर्जाक नेट. मंगळारा मांद्र्या सोपटे आनी म्हापशा जोशुआन बीजेपीक उमेदवारी भरली. मांद्र्या अर्ज भरतना सोपटे बरोबर आदलो मुख्यमंत्री आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार मात दिसलो ना. शिरोड्या काँग्रेसीचो महादेव आनी गोवा सुरक्षा मंचाच्या उमेदवारी घाली. दक्षिण गोंयच्यान लोकसभेक काँग्रेसीचो सारदीन आम आदमी पार्टीच्या एल्विसान मंगळारा उमेदवारी घाली. ब्रेस्तारा उमेदवारीची मुजत सोंपता. वेंचणूक लागीं पावता पावता तशी लोकसभा आनी पोटवेंचणुकेक उमेदवारांनी अर्ज भरपाक नेट धरला. मंगळारा मांद्र्या विधानसभेक बीजेपीच्या दयानंद सोपटेन अर्ज भरलो. बरोबर मुख्यमंत्री आनी बीजेपीचे बाकीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आशिल्ले. लक्ष्मीकांत पार्सेकार मात दिसलो ना. इलेक्शन निवडणूक जातली पण म्हाका दिसता ह्या उपस्थितीन हांवें जो निर्णय घेतलो त्या मांद्र्याच्या जनतेन मान्य आसा हे तुमी दाखयता. मांद्र्या गोवा सुरक्षा मंचान स्वरूप नायकाक उमेदवारी दिल्या. ताणें अर्ज भरलो. म्हापशा CM आनी कार्यकर्त्यांच्या हजेरेंत आदलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसाचो पूत जोशुआन बीजेपीचो उमेदवारी अर्ज भरलो. I'm looking to work together along with the people of Mapsa so that we all together work for a stronger Mapsa. म्हापशा गोवा सुरक्षा मंचान नंदन सावंताक उमेदवारी दिल्या. मंगळारा ताणें अर्ज भरलो. म्हापशांतलो सुज्ञ मतदार आमकां निवडून दितलो. शिरोड्या गोवा सुरक्षा मंचाच्या संतोष सतरकरान उमेदवारी अर्ज घालो. आणि गोवा सुरक्षा मंच जे प्रमाणात आपले तत्व घेवन वयता आणि हे तत्व आमी पार्टी कायम दवरतले आणि फाटी आमकां आशा आसा की आमी हे वेळा आमी 100% जिखतले. शिरोड्या काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर म्हादेव नायकाने अर्ज भरलो. हे नेटवर्क काँग्रेस पक्षाक विजय दिवपाक पूरक आसतले आनी तो विजय आमी संपादन करतले. बीजेपी आनी काँग्रेसीन लोकांक फक्त फटयल्यात. आता गोंयचो आवाज दिल्ली पावोवपाक आपूच पर्याय म्हूण एल्विस गोमसान दक्षिणेंत लोकसभेचो अर्ज भरलो.
गोंयकार जो आसा इज वेटिंग फॉर अ चेंज ऑन एप्रील द 23rd 2019. आदलो 3 फावटीचो काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दिनान विरोधी पक्ष फुडारी आणि काँग्रेस आमदारांच्या हजेरेत अर्ज भरलो. धरणा केले 1,500 तरी पूण तेंगा बड्यांक एक प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट मेळ्ळो. ब्रेस्तारा 4 एप्रील मेरेन उमेदवारी मुजत आसा. उपरांत छाननी आणि उमेदवारी फाटी घेवंक 8 तारखेर उमेदवारांची वळेरी फायनल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आय लीग क्लबाक बरी वागणूक मेळना म्हणून चडशा क्लबांनी सुपर कपाचेर बहिष्कार घाला. तातूंत चर्चिल ब्रदर्सूय शामील आसा. चर्चिल ब्रदर्स खेळनाशिल्ल्यान जमशेदपूर एफसीक वॉकओव्हर मेळ्ळो. जमशेदपुराची क्वॉर्टर फायनलीन FC गोवा आड शेनवारा भुवनेश्वरान मॅच जातली. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.